आमच्या वॉर्ड नंबर 8 आमचे डेप्युटी चेअरपर्सन मालिन डिसोजा, हे वॉर्ड मेंबराचे काउन्सिल, तशेंच आमचे फ्रँकी कार्वलो आसा वॉर्ड नंबर 7 काउन्सिलर, आनी सगळे आमचे हांगाले आमचे सगळे ह्या वॉर्डांतले हांगा रावपी लोक आतांच आमी नाल्ल फोडलेलो आसा आनी हें काम एक लोकांचे आनी आमचे मॅडम आमचे काउन्सिल मालिनाचे एक खूब हे कामा फाटल्यान ताणें आपले त्रास घेतले आसा आनी तशेंच आमी फुडें हें काम आमच्या ऑनरेबल CMाक सिन्स इज फायनान्स डिपार्टमेंट आनी ऑल्सो आमचो PW मिनिस्टर मिस्टर सुनील धावडेकर हेच काम आयज आमकां खरें दिल्लें आसा, त्या खातीर आमी नाल्ल फोडलेलो आसा. हें काम जावन आसा ऑलमोस्ट जवळ जवळ 3.3 किलोमिटर्स एस्टिमेट ताजो जावन आसा 2.26 crores. एकदम व्हडलें काम तें आनी हें काम कवर अप जाता वायडनींग ऑफ रोड विथ फुटपाथ एट वेरियस प्लेसीस इन वॉर्ड नंबर 8 ऑफ म्हापसा म्युनिसिपल आनी हे हो भाग आमकां हो भाग वॉर्ड नंबर 8 and 7 आमच्या आल्दोना मतदारसंघाक लागता. तशेंच हांव मागता आमचे कॉन्ट्रॅक्ट कडेन आनी आमचे JE आसा आनी AE हें काम ताणें लक्ष घालचें आनी एक बरी क्वॉलिटी काम कित्याक हें एकदम व्हडलें काम आनी आयज काल कितें हो रोड एकदम बिजी आनी ते GPS न्हू ते GPS मारतात आनी आमचे सगल्यो बायल्यो गाड्यो बी लोक भरपूर वापरतात ते शॉर्टकट फ्रॉम हायवे ते अशें येवन मागीर ते आमचे थिवी रोडाक कनेक्ट जाता. सो दीस रोड इज यूज व्हेरी हेविली. सो त्या खातीर वायडनींग ऑफ रोड वॉज ऑफ व्हेरी पॅरामाउंट इम्पॉर्टन्स. ऑल्सो आमी फुटपाथ केल्या लोकांक आपले चलपाक आमचे जाणटे सगळे दे कॅन यूज दॅट एज एन एक्सरसायज. सो दीस इज अ व्हेरी गुड जॉब, बीग जॉब. आय थँक द गव्हर्मेंट फॉर मेकिंग दीस ड्रीम कम ट्रू. तशेंच फुडें आमी मोयरा पंचायतीन आमी आयज काम घेतलें आसा इम्प्रुवमेंट एंड हॉट मिक्सिंग ऑफ वेरियस रोड्स इन वॉर्ड नंबर 7 आनी तें जावन आसा पिरोजाना. हें काम आमी ती हॉट मिक्सिंगाचें काम घेतलें आसा आनी ताजो वॅल्यू जावन आसा 42,60,000. आनी तशेंच आमचे मोयरा पंचायतीन ऑलमोस्ट 19-20 वर्क्स पायपलायन आसा वर्थ ऑलमोस्ट 7 crores rupees. ते बी आमचे क्रिसमस न्यू इयर्सान आमचे फायली आमी म्हजे माय ऑफिस एंड माय सेल्फ इज मुवींग द फायल्स ऑन पर्सनल बेसीस आनी खूब काम आमची मतदारसंघान फुडें जातली. सो आय थँक अगेन माय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर जी फॉर बीइंग ऑफ फायनान्स हेज बीन गिविंग ऑल हिज कॉर्पोरेशन. ऑल्दो इज वी ऑल प्रेइंग फॉर हिज गुड हेल्थ बट स्टिल इज वर्किंग इन द सेम स्पेस as getting the files approved and getting the files sanctioned. And also my honorable Minister for all his support, as he's always been giving his support, and I'm happy that a lot of works of mine have been taking place in recent times in my Aldona constituency. Thank you. What is the cost amount? Sorry? Cost amount of both work. Today, this cost amount is 2.26 crores in ward number 8, Mapsa Municipal, where Malin is the councillor here. And also the deputy chairperson of Mapsa Municipal Council, and that work is almost about in Moira, which are taken will be going now. Naal football Fudayatale. That's almost 44 lakhs of rupees for hot mixing. That is hot mixing, and this work is widening and footpath, 3.3 kilometers in length. Work of widening and the footpath from various places amounting to 2 crores 26 lakhs has been taken up by our honorable MLA with the assistance of the government. Though this has been, we have been hoping that this work would be done for a very long time, which will help the entire residents of Akoi, Kamarkasan, Pede and Pede. Because as he has said earlier, that this road is been frequently used by a lot of people who use it as a shortcut from TV to go to the highway. And we need, sometimes there's no place for the residents to walk along the road, so this will ensure their safety and also help them for various other things. Yeah. So we hope that this work will be completed soon to the satisfaction of all of us. We thank the government and our honorable MLA for taking this initiative and getting the work done for us.